आवडीच्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव असा अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. हो कार्यक्रम तुमच्या खातीर घेऊन आयल्यात ऑर्किड लर्निंग सेंटर बोर्डा मडगांव इन असोसिएशन विथ चौगुले सेंटर फॉर अप्लायड अँड प्रोफेशनल स्टडीज मडगांव. आणि या कार्यक्रमाचं प्रायोजक असतात अंबिका चिकन. ईट हेल्दी टू बी ट्रूली वेल्दी. इष्टांनो, आजच्या आमच्या कार्यावळीत ऑर्किड लर्निंग सेंटरच्या डिरेक्टर मिसेस डिंपल लुडकी संवाद साधतले डॉक्टर राजन कामत हाळदणकर यांच्याकडे. ही इज MD DGO practicing as a gynecologist in city of Madgaon for almost 35 years. आजच्या कार्यावळीचा विषय असा मेनोपॉज आणि डाएट. तुम्ही खायच बस नका, पळयत राहा अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. आज आमचा टॉपिक असा मेनोपॉज अँड वुमन्स हेल्थ आफ्टर मेनोपॉज. डॉक्टर, आमकां एक सांगा, मेनोपॉज ही फेज एका बायलेच्या आयुष्यातली खूप महत्वाची फेज असता. तातूंत तिच्या आंगा भितर खुबशे चेंजीस जातात, फिजिकल, मेंटल. सो एक्झॅक्टली मेनोपॉज म्हणल्यार कितें, तुमी आमच्या प्रेक्षकांक सांगता. मेनोपॉज म्हणल्यार एक बायलेच्या जिवनांतलो एक अशी स्टेज आसता जेन्ना तिका रेगुलर येणार मासीक पिरियड बंद जाता, विच इज मोर देन अबाउट एक वर्सभर जर बंद जालो जाल्यार ताका आमी मेनोपॉज म्हणटा. मेनोपॉज ही अशी फेज आसा फ्रॉम इनफर्टायल पिरियड टू इनफर्टायल पिरियड. अशी एक बायलेच्या रिप्रोडक्टिव्ह टू नॉन स्टेज. ओके. सो खंयच्या एज ग्रुपार ही मेनोपॉजल फेज सुरू जाता? युजली 50 कडेन एवरेज इलाज जर धरली आमी जाल्यार 50 ते 51 म्हयनो बंद जाता, मेनोपॉज येता. म्हणजे समटायम्स सकाळच्या वेळार तांकां पयलीं येता. 45 म्हणजे 45 ते 55 वर्सां पर्यंत मेनोपॉज येवंक शकता. जेन्ना ही मेनोपॉज 40 कडेन येता ताका आमी तेन्ना प्री-मॅच्युअर मेनोपॉज म्हणटात. जावं जेन्ना 55 क्रॉस जावन जेन्ना येता तांकां आमी डिलेड मेनोपॉज म्हणटा. आणि म्हणजे एका बायलेक ती वेगवेगळ्या फेसीर येवपाक शकता, अशें ना की प्रत्येक बायलाक ती एकाच फेजीचेर येता. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. प्रत्येक मनशाचें वेरिएशन आसता आनी युजली जेनेटिकली कितें आवय जर आयली तशीच तांकां दुवांकूय तशीच येवंक शकता. त्याच एजीचेर तांकां मेनोपॉज एटेन जावंक शकता. आणि हाचे सिम्पटम्स कितें आसतात? मेनोपॉजाचे सिम्पटम्स युजली तांकां वॅजमोटर सिम्पटम्स जाता. तांकां हॉट फ्लशीस येता, घाम येता, नायट स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, न्हीद पडना सारकी तांकां, सकाळ फुडें फातोरेरूच जागी जावन बसतात, विचार परते परते येतात, इरिटेबिलिटी जाता. भुरग्यांनी मातसो बोवाळ केलो कितें केलो तांकां तिडक मारता, कितें आवाज जालो पाल्पिटेशन शोक लागता, धडधडटा गाडी सगळी, थोड्यांक प्रेशर वाडटा. थोडे अशे पेशंट्स येतात की तांकां एक्सप्रेसूच करूंक कळना कितें जाता तें. आतां पांयांतल्यान कितें वडटा म्हणटा, तांकां कितें जाता तें सांगपाक माने येना. वडटा म्हणटा, कितें जाता तें सांगूं येना. ही सिम्पटम्स चड करून कार्डियोवास्कुलर म्हणजे हार्टाची जावं ब्लड वेसलाचे तेन्ना त्रास जातात न्हू तेन्ना जाता. ती मातशी चड डेंजरस आसा. कित्याक तांकां प्रेशर वाडूंक शकता, कॉम्प्लिकेशन जावपाक खूब चान्सेस असतात. सो कॉम्प्लिकेशन म्हळ्यार तांचे प्रेशर शूट जाता, कार्डियोवास्कुलर एक्सिडेंट्स म्हणजे थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिझम तसले जावं रप्चर, शीर तुटून पॅरालिसीस जावंक शकता. सो हे चान्सेस खूप कमी असतात काय? ना, ते कार्डियोवास्कुलर व्हेरी रेअर, चडशे जायना. चडशे लोकांक मातशे सिम्पटम्स जाता, थोड्यांक कांय जायत बी ना. ती खूब लकी आसता सामकी. तांकां कांयच म्हणजे मेनोपॉज आयलो म्हणटा तांकां कांयच त्रासूच जायना. ओके. आनी तांकां कंप्लेन्सूच नासता तांचे, सेल स्मूथली. थोड्यांक खूब त्रास जाता. म्हणजे त्रास कितले वेळ पर्यंत उरतात? युजली ते अबाउट 3 ते 5 वर्सां पयलीं मेनोपॉज जावचे पयलीं येता. ताका पेरिमेनोपॉजल सिम्पटम एजीनूच तांकां सुरू जाता. आनी मागीर एकदां जशी मेनोपॉज आयली एक म्हयनोभर मागीर कमी जावन ह्या आतां कित्याक जाता, इस्ट्रोजन जी बायलांक आसता ती कमी जाता.
कितल्या वर्सां पयलीं हे सिमटम्स जावपाक सुरू जाता? मेनोपॉज 18 जावचे पयलीं 3 ते 5 वर्सां पयलीं बायलांक प्रिमेनोपॉज सिमटम्स तेन्ना सुरू जाता. तांचो म्हयनो सारको येना, इरेग्युलर जाता. मागीर त्रास जावपाक लागता तांकां, तकली बिगडटा, किडत मारता, इरिटेबिलिटी जाता, न्हीद पडना सारकी, भुरग्यांनी कितें बोवाळ केलो जाल्यार किडत मारता, हॉट स्वेटीस, हॉट स्वेटर्स, फ्लशीस जाता, स्वेटींग जाता. समटायम्स तांकां वेजोमोटर सिमटम्स सिवियर जातात. थोड्यांक आतां पांयातल्यान वाडटा अशें म्हणटा, कितें जाता तें सांगूंक कळना आनी एक्सप्रेसूय करूंक कळना कशें. बिकॉज ब्लड प्रेशर वाडटा, पल्स पाल्पिटेशन जाता, ह्या कारणान असले सिमटम्स आसता पळय ते चड डेंजरस आसता. कित्याक कार्डियोवास्कुलर एक्सिडेंट जावंक शकता, पारालिसीस जावंक शकता. ते व्हेरी रेअर, खूब कमी प्रमाणान आसता. चडशे बायलांक असले सिमटम्स जायना, तांकां मायल्ड मॉडरेट जाता. सिवियर सिमटम्स आसता ते व्हेरी रेअर आनी असले सिमटम्स जाल्यार तांकां वखद घेवचें पडटा. कितें डायग्नोसीस आसा हें करपाक काय इट इज जस्ट अ नॅचरल प्रोसेस? इट इज नॉट अ डिसीज. म्हणल्यार ती दुयेंस अशें न्ही, म्हणल्यार तांकां त्रास जाता. आनी जेन्ना एक बायल येता की आपलो म्हयनो 2 जालो म्हणून हें ते फक्त क्लिनिकल हातूनच डायग्नोज करता. तरी पूण ते कन्फर्म करपाक जाय जाल्यार टेस्ट आसता, म्हणल्यार अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जाता. ते टेस्ट सो ह्या सिमटम्साचेर आमी वळखुपाचें, सिमटम्साचेर वळखुपाचें की एक जाणकार दोतोराक कळटा, आतां सिमटम्सा वयल्यानूच कळटा की प्रिमेनोपॉजल पेरिमेनोपॉजल सिमटम्स आसा आनी तिका वखद जाय. ट्रिटमेंट कितें घेवपाचो? ट्रिटमेंट आमचे 2 तरेचे आसता. एक मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट. मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट हार्मोन इस्ट्रोजन कमी जाता न्ही ते. डॉक्टर हे मेनोपॉजाच्या वेळार कितें आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा? मेनोपॉजान चड करून युजली ट्रिटमेंट असो चड नाका आसता. फक्त डायटाचेर जर कंट्रोल केलें जाता. जेन्ना सिवियर सिमटम्स जाता पळय तांकां मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट दिवची पडटा. मेडिकल लायन ऑफ ट्रिटमेंट म्हणजे तेजे रिप्लेसमेंट थेरपी. हॉर्मोन्स इस्ट्रोजन कमी जाल्ले आसतात न्ही ते रिप्लेस करपाचे. 3 तरेन करूंक शकता. एक म्हणल्यार तांकां टॅबलेटी दिवंक शकता. दुसरे पॅचीस येतात कातीक लावपाचे, तातूंत स्लो एब्सॉर्ब जावन तातूंत दिता. तिसरें म्हणजे कोणाक डिस्पेरोलिया म्हणजे समजून सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट दवरतात जळटा, वजायनल एट्रोफी बी जाल्ली आसता न्ही तांकां मागीर वजायनल क्रीम्स दितात. तातूंत म्हणजे रिलीफ बरें दिसता तांकां. दुसरें म्हणजे डायटान सप्लिमेंट्स दिवपाचे. आतां फायटोइस्ट्रोजन्स जाय आसतात, विचार जी आमची इस्ट्रोजना पासूनच एक्ट करतात. ती चड करून सोयाबीन्स बी आसता पळय तातूंत आसता, फावा बीन्स, खसखूस, पीनट्स, हातूंत फायटोइस्ट्रोजन आसता. सो आमी जर डायटान तें घेतलें तें बरें जाता. दुसरें आवोकाडो बी तें ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स असले आसता, ती जर घेतली तर बाकी डायबिटीज, ब्लड लेवल ऑफ शुगर कंट्रोल जाता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल जाता. खूब हें आसता. बाकीचे तांकां कॅल्शियम जाय आसता, तांकां ऑस्टियोपोरोसिस जाल्लें आसता. तांचे प्रोटीन्स, कॅल्शियम, विटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, मॅंगनीज हे सगळे बारीक बारीक ट्रेस एलिमेंट आसतात. ती जर दिली तांकां खूब रिलीफ मेळटा. सिमटम्स तांचे कमी जाता. आनी जर तांकां खूबच सामके त्रास जावपाक लागले कल्चर कार्डियोवास्कुलर अशें आसता पळय तांकां मागीर मेडिकल हेल्प दिवची. HRT दिवपाक पडटा. रिप्लेसमेंट थेरपी करतात ना ती दिवची पडटा. ती दिता आसतना कितें आसता उगीच सर्रास अशें दिवंक शकना. पेशंटाक सारको मॉनिटर करचें पडटा, तांची टेस्ट करचें पडटा, मॅमोग्राफी करूंक जाय, अल्ट्रासोनोग्राफी एबडॉमिनाची. कित्याक जेनेटिक ऑर्गन्स श्रिंक जाल्ले आसता, बारीक जाल्ले आसता. आनी हॉर्मोन दिले म्हणटकूच मागीर कितें आसता एखादें ट्युमर जावंक शकता. ब्रेस्टान गांठी तयार जातात, समटायम्स कॅन्सरस, ओवरीन नलिकांत सिस्ट जावंक शकता, कॅन्सर जावंक शकता, युट्रसान जावंक शकता. म्हणून तांकां कितें करता 6 म्हयन्यांनी पॅप स्मियर करतात. पॅप स्मियराचे ते सेल्स एक्सपोलेट म्हणजे भायर सुट्टात ते सेल्स ते तपास करून कळटा की ह्या पेशंटाक प्री कॅन्सरस कंडिशन आसा, डिस्प्लेजिया म्हणटात ताका, म्हणजे सेल्स मातशे दुसरे भशेन जातात ते आसा तेन्ना ते डिटेक्ट करचे पडटा. ते टेस्ट करून दिवचे पडटा. अशें
बिंदास दिवंक सो शकना. HRT जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमकां रेगुलर आमच्यो टेस्ट करत रावपाक जाय 6 म्हयन्यान वर्सान एकदां. 6 म्हयन्यांनी टेस्ट करची पडटा हे थोडे पर्सनल आनी बाकीचे तुका एवरी इयरली बेस. सो मेन आमचो डायट आमी कंट्रोलान दवरलो आनी एक्सरसायजा बद्दल तुमी कितें सांगतलो? दॅट इज द बेस्ट सगळ्यांत बरें म्हणल्यार एक्सरसायज आनी डायट. एक्सरसायज करतकूच कितें आसता ह्या एजीचेर तांकां फॅट डेपोजीट जाता, वेट गेन जाता. जर ताणें एक्सरसायज केलो ते रिस्ट्रिक्ट जाता. दुसरें मेडिटेशन, इरिटेबिलिटी येतकच पेशंट जाल्यार ते सगळें तुका शांत जाता तुगेली. मेडिटेशन केल्यार तांकां खूब बरें दिसता. तशेंच भायर ओपन फ्रेश एअर जाय तांकां. घरान तें घुस्मरिल्ल्या भशेन दिसता तांकां. जर ओपन एअरान जर गेली तांकां म्हणजे एक बरें लॉंग वॉकाक गेल्यार तांकां जिवाक बरें दिसता. दुसरें डायटान कॅल्शियम बी तसं इन्क्लूड करूंक जाय. प्रोटीन्स म्हणजे कितें सॉय प्रोटीन नुस्त्यांनी मेळटा, नॉन वेज बेस्ट. प्रत्येकाचे प्रिफरन्स. सो एनिमल बेस्ड आनी प्लांट बेस्ड दोनी प्रोटीनाचे आमी खंयचे प्रोटीन घेवपाक चड करून शकता? प्लांट बेस बरें पडटा. प्लांट बेस्ड. वेजिटेरियन बेस कित्याक तेजे सॉय प्रोटीन्स सॉय हातूंत बी आयसोफ्लेविन्स आसता, फायटोएस्ट्रोजन्स म्हणून ती तांकां खूब डिफरंट. दुसरें बेस नॉन वेजिटेरियनान मिटान सार्डिन्स ताल्ले आसता पळय खूब बरें. तातूंत Omega 3 फॅटी एसिड्स आसता पळय ती खूब सावथीक बरी. ओके. सो डॉक्टर थँक्यू सो मच. तुम्ही आमकां इतलें सगळें इन्फॉर्मेशन दिलें ह्या डिजीजा. एक्चुली तो डिजीज न्ही, मेनोपॉज हो डिजीज न्ही, तें एक कंडिशन आसा आनी प्रत्येक बायलान ती फेज येतना थोडेशे सिमटम्स लक्षांत घेवपाक जाय आनी त्या सिमटम्साचेर मेन म्हणटा तुमी सांगिल्ले प्रमाणे डायट कंट्रोल करपाक जाय, दुसरी एक्सरसायज वाडोवपाक जाय आनी मेडिटेशन करपाक जाय. ह्यो 3 गोश्टी तुमी जर कंट्रोलान दवरतात तर कांय न्ही करून तुमी ह्या सिमटम्साचेर मात करू शकतली. सो डॉक्टर आमी आतां एक ब्रेक घेवया आनी आफ्टर द ब्रेक वील कम अप विथ 2 रेसिपीज विथ वॉट एवर फूड आयटम्स डॉक्टर हैज टोल्ड अस. सब तैयार है ना? मिस्टर एंड मिसेस खोटे आने वाले हैं. भूल गई ना भाभी? आइए आइए. अब इतनी जल्दी क्या बनाओगी? चिकन. अंबिका पेश करते हैं स्वादिष्ट रेडी टू फ्राई चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन सलामी, चिकन गार्लिक फिंगर्स, चिकन चीज एंड अनियंस और बहुत कुछ. बस फ्राई किया, सर्व किया, मिनटों में हो गया. अंबिका रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स, बनाने में इजी, खाने को सब क्रेजी. Multimedia, filmmaking and animation courses at Chogle College, Margao. New BVOC programs in IT-enabled enterprise resource planning. Skill-based courses in food production, hospitality, aviation, beauty and nutrition. Visit www.chogles.ac.in or ccaps.in. Deepa's Beauty Spa and Saloon, Khatpaban, Ponda. We undertake all types of bridal makeup and hairstyles. We are specialized in haircuts, hair treatments, and all types of skin treatments. Personalized care. Come, experience the difference. Ajit Jewelers, purity and trust since 1973. We make all types of traditional designs and temple jewelry designs. 100% genuine 916 BIS Hallmark jewelry. We also undertake repair works. Ajit Jewelers, shop number C5, Pancharatna Complex, behind Borkar Superstore, Margao.
Ayushri, an Ayurvedic health destination, Ake Margaon. Experience a heightened sense of relaxation and rejuvenation through Ayurvedic spa treatment inspired by ancient tradition. Come to Ayushri and melt your stress. You deserve to feel this good. Rainbow Collections, 388 Ashok Building, first floor, next to Bank of India, Jos Loyola Road, Margaon. Visit us for wide range of home furnishing products ranging from bed sheets, curtains, towels, kitchen linen and add-on products to make your home look at its best. A wide range of furnishing products available at discounted rates. Ganesh.com, shop number G5, Paradise Apartments near St. Joseph High School, Akem, Margaon, Goa. Be it your birthdays, parties, weddings or corporate events, we provide the latest designs and prompt printing services. Ganesh.com, we provide quality. सोया बुर्जी जी एक सोया प्रोटीन्स तुम्ही सांगले जशे फायटो एस्ट्रोजन्स खूब आसता तातूंत सो हांवें सोया घेवनच आमची रेसिपी करपाची ठरयल्या सो आमी आतां हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स मांडल्या ताची क्वॉन्टिटी पळोवया हे 1 कप सोया जे आमी पयलीं सोक करून बॉयल केला शिजयल्या एक मीडियम कांदो आमी घेतला बारीक चिरून दिस इज टोमॅटो प्युरी आयदर यू कॅन बाय दोज पॅकेट्स वीच आर अवेलेबल इन द मार्केट ना जाल्यार घरा कडेन टोमॅटो ग्राइंड करून थोडेशे ब्लांच करून तुका पेस्ट करपाची तातूंत आतां मसाले वतले हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी पावडर देन देर इज अ हाफ अ टीस्पून ऑफ देर इज 2 टीस्पून ऑफ चिली पावडर मिरसांगी पावडर 2 चमचे मसालो वो पावभाजी मसाला सो पावभाजी मसाला मातसो फ्लेवर बरो दिता सो 2 चमचे पावभाजी मसाले आसा तातूंत आनी 1 चमचो आले लसुणीची पेस्ट विथ चिलीज डिपेंड्स अपॉन युअर टेस्ट तुमकां चड स्पायसीस जाय जाल्यार मिरसांगी पिठो आसा तुमी अवॉयड सुद्दां करपाक शकतात मातशें आमसाणी खातीर हांवें अर्द लिंबू पिळून लिंबाचो रस आनी कोथमीर आमी जस्ट गार्निशिंगा वापरतले सो आमी आमची डिश करपाक सुरवात करूया सो आमी पयलीं तेल गरम करूया सो पयलीं आमी आमचे आलं लसुणीचे पेस्ट घालूया आनी तें परतून घेवया मातसो ताजो खरगोसो वास येता न्ही तो मातसो पर्यंतूच चड वेळ न्ही आतां आमी तातूंत आमचो बारीक कापिल्लो कांदो एड करूया कांदो सादारण 1 ते 2 मिनटां परतुपाचो म्हणजे मातसो ताजो कलर मातसो चेंज जावपाक जाय तो पर्यंत आमी कांदो परतून घेवया हय मेनोपॉजल म्हणून आता फॅमिली बायलेक सपोर्ट करतात कितें आसता युजली तुमी थोडें बरें तितली कॅर करना तांकां पयलीं सपोर्ट जाता पळय ती बायल मनीस सुद्दां घोवा जावं भुरग्यांक म्हण आसता पळय सासूकार आसता आनी बाबा मेंटली जे तांकां डिप्रेशन येता आतां जर सपोर्टीव तांणी जर घोवाचो सपोर्ट फॅमिली मेंबर्साचो सपोर्ट आसा जाल्यार तांकां खूब बऱ्याक पडटा सो आमी आतां हाफ 1 कप ऑफ सोया इट इज बॉयल्ड इन सॉल्ट वॉटर आनी आमी जेन्ना स्ट्रेन करतात न्ही तेन्ना स्ट्रेन करून सुद्दां भितर खूब उदक उरता
सो मागीर ते पिळून काडपाक जाय. सगळें उदक जे एक्स्ट्रा उरता न्ही ते पिळून काडटकीर ते मागीर बरें सॉफ्ट जाता आनी सगळो मसालोय ताचे भितर बरो भरता. टोफू आनी एक प्रकार आसा जो आमी यूज करपाक शकतात. या म्हणजे टोफू भुर्जी. सो मेंटल हेल्थ म्हटल्या प्रमाणे तुम्ही मेडिटेशनान बायलांची मेंटल हेल्थ खूबशी सुदारपाक हे जाता. फूल एटमॉस्फियरान पण हाजेर अशें एक आमी तुमकां दिसना डॉक्टर की लोकांक म्हणजे स्पेशली फॅमिली किंवा घोवाक एज्युकेट करपाक जाय किंवा ताणी खंय तरी ते म्हणजे समजून घेवपाक जाय. एक कावन्सिलींग करपाक जाय. कळपाक जाय की बाबा ही भूत फकाणां करना तिका खरेंच त्रास जाता. नाजाल्यार बायलांक म्हणटात की ती खूब कटकटी जाल्या. सडन एज जातकीर स्पेशली बायलांक कटकटी जाल्या. सो ताज्या फाटल्यान ते कटकटाच्या फाटल्यान कोण रिजन वचना. हे तांकां जर कळ्ळें मागीर सगळें सुरळीत जाता. सो आतां हे सोया आमी परतून घेतले. सो आतां आमी तातूंत टमॅटो प्युरी घालुया. आनी आमचे सगळे मसाले घालुया. सो सॉल्ट घालून वापरून करून कॅन यू ॲड सॉल्ट. एक अर्द चमचो अर्द पावडर हळदी पावडर. मिरसांगे पिठे सुद्धा तुम्ही तिखटाणे प्रमाणे वापरपाक शकतात. आणि पावभाजी मसाला. आता हे मसाले सगळे आमी मिक्स करतले. थोडेशें उदक घालूया तातूंत. एक 1/4 कप दूध. आणि दूध घालायचं. हय. सो ही करपाची पद्दतूय खूब सिंपल आसा आनी ही करपाची न्यूट्रिशस आनी इन्ग्रेडियंट्स व्हडले कांयच ना. सदांच आमच्या घरांत जे अवेलेबल आसता तेच इन्ग्रेडियंट्स आसा. सो हे आमी एक वाफोवया. एक सोया ऑलरेडी शिजयल्ले आसा. सो 1-2 मिनटां मातशेशे वाफेर आमी शिजोवया आनी देन इट इज रेडी. लिंबूचो रस मागीर जस्ट ताजेर पिळपाचो आनी गॅस बंद करपाचो. हय, कोथमीर जस्ट फॉर गार्निशिंग. सो ते ऑलमोस्ट आमचे जाल्ले आसा. सो लिंबूचो रस मातसो घाला तातूंत. अर्द लिंबूचोच रस हो. आनी थोडीशी कोथमीर मागीर घालपाक दवरुया. थोडीशी कोथमीर आतां घालुया. लिंबू रस घालून रोखडोच गॅस बंद करपाचो. सगळ्या भुरजी तयार. डॉक्टर आमची पयली डीश सोया भुर्जी रेडी जाल्ली आसा. आमची डॉक्टर दुसरी रेसिपी आसा डेव्हिल्ड एग्स विथ आवोकाडो मॅश. तुम्ही आमकां सांगिल्ले प्रमाणे आवोकाडो इज हाय इन ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स आनी जेन्ना आमकां मेनोपॉज येता ऑस्टियोपोरोसिस जावपाचे चान्सीस खूब आसतात. ते स्टिफनस जे येता आमकां बोन्सान सकाळी उठून जॉयंट पेन ते रिड्यूस करपाक ते खूब हेल्प करता. सो आमी एक मिडियम आवोकाडो घेतला. आवोकाडो सुद्दां जेन्ना तुमी चूज करता तेन्ना मातसो तो सॉफ्ट म्हणजे पिकिल्लो आसपाक जाय. नाल्यार कितें जाता तुमी कट करतकीर ते तुका अश्यो कातल्यो अश्यो तुमकां काडपाक डिफिकल्ट जाता. नाजाल्यार तुमकां इजिली स्कूप आवट करपाक मेळटा. सो एक मिडियम आवोकाडो आमी घेतला. मिडियम कांदो बारीक चिरून. एक अर्द टमॅटो. कोथमिरे पालो आमी जस्ट गार्निशिंगाक घेता. आतां परत आमी गार्लीक घेतला. गार्लीक अगेन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी म्हणटात आनी तुमकां कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर तातूंत ते खूब उपयुक्तशें आसता. सो गार्लीक प्रत्येक जेवणान आमी इन्क्लूड केल्यार सुद्दां चड बरें. अगेन लेमन ज्यूस. एक अर्द लिंबू. थोड्यो ग्रीन चिलीज. कित्याक ताका आवोकाडो ह्या फ्रुटाक चड टेस्ट अशी नासता. टेस्ट ते सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून ताका आमी टेस्ट हाडपाक पडटा. सो ह्यो चिलीज आसा.
डेविल्ड एग्स म्हणल्यार दीज आर फार्म फ्रेश अंबिका एग्स. आय हॅव बॉइल्ड दीज एग्स आणि कट करून ताजो जो योक आसता कोलेस्ट्रॉल चड आसता अशें म्हणटात. सो युजली ल्हान भुरग्यांनी बी खाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. हे फक्त प्रोटीनूच जालें. हे प्रोटीन जालें. कोलेस्ट्रॉलाचो फॅक्टर काडून उडयलो. कारण आमच्यो ही बायलो जी आसतात मेनोपॉजल तांकां तुमी सांगिल्ले प्रमाणे चड कोलेस्ट्रॉल खावप बरें न्ही, चड कार्डियोवॅस्क्युलर डिजीजा खातीर. सो ते योक आमी काडून उडयला आणि एक वायट्स घेतल्या. ते एक वायट्सा खातीर आमी गार्निशिंगा खातीर पेपर पावडर घेतला, चिली फ्लेक्स घेतल्यात आणि ऑलिव्स घेतल्या. सो आतां आमी पयलीं कितें करुया, आवोकाडो आमी कट करुया. सो तो कट करून मोव आसा म्हणून तो इजिली आयलो आणि आमकां स्ट्रगल करपाक चड पडूना. सो आतां एक बोलान आमी तो स्कूप आउट करुया. सो हो आतां आमी बरो मॅश करपाचो. सो हे आमचें मॅश जालो आसा आवोकाडो. सो आतां आमी तातूंत थोडेशें सॉल्ट घालुया. सॉल्ट थोडेशें प्रमाणान तुमी सांगिल्ले प्रमाणे आणि लेमन ज्यूस अर्दो लिंबू. ह्यो एक 4 लसणीच्यो पाकळ्यो ह्यो बारीक चिरल्यात. म्हणजे मातशें ह्या मॅशाक क्रिस्पीनस येवपा खातीर आमी हो कांदो घालतात आणि मिरच्यो सुद्दां थोड्योश्यो मातसो स्पायसीनस येवपा. दीस इज अवर आवोकाडो मॅश. आतां आमी कितें करतलीं, प्लेटिंग करपाक ही एग्स आमी हय मारूया. आमी अंड्यान मीठ बी कांय घालना. सो आमकां थोडेशें इल्लीशी कोथंबीर घालून मिक्स करात. थोडीशी कोथंबीर. पयलीं अंड्यान थोडेशें सॉल्ट आनी पेपर आमी स्प्रिंकल करुया. मातशी चव बरी येता सॉल्ट पेपर घालून. सो इल्लेशें घालात. सामकें एक सचे प्रोटीन्स आवोकाडोचे and it is a good fat. Avocado has a fat content. व्हेजिटेबल्स आसा ती आणि थोडंसं वयल्यान आमी चिली फ्लेक्स दवरुया आणि एक ऑलिव्ह दवरुया. बस गार्निशिंग. सेकंड डिश फॉर द डे इज रेडी. डेविल्ड एग्स विथ मॅश्ड avocado. Welcome back. Now both our recipes are ready and looking very tempting. Doctor, I request you to please test them. How is it, doctor? It is good. Dimple ma'am, please. Yeah. टेस्ट करून खाता एकदम टेस्ट आसा. दूध सारकी रुची. डॉक्टर सॅलड टेस्ट करतले. Amazing. Very tasty. It's a healthy stuff. Yes, combination of health and taste. Today we have with us son of director of Ambika Chicken, Master Vedant Kunkadikar. I request him to please come over here and present a gift hamper to our today's guest, Dr. Rajan Hardhankar. Vedant, please. आणि तुमकां आनीकय अशा रेसिपीज जाणून घेवपाचे आसत किंवा ह्या सेंटरा बद्दल ताणें सुरू केलेल्या कोर्सां बद्दल जाणून घेवपाचे आसत तर आमकां संपर्क करा आमच्या ह्या एड्रेसाचेर. आतां हांव हांगाच तुमचो निरोप घेता. वील मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अंबिका चिकन फूड एंड हेल्थ शो powered by Orchid Learning Center and Chowgule Center for Applied and Professional Studies. Till then, eat healthy to be truly well.